O witam Ci soba, Oci Deva Mondi, Deva Raktar Keli, Ekut Swanga Fami, Amci Mona Sotosta, Amci Kalsa Murgota, Zoi, zoi, salve spora. Bapace, Aniputace, Anipovitatmiace Navi. Amen. Amcia somia Jesu Christaci Corpa Devatumo, Anipovitatmiaco Ekvo, Tumce Soveasu. Ani तुमच्या सोवेयासु. मोगाल बाम भयणींदो, आयज आमचो विशय मिसाची भेट कुटुंबीक जिविताचो मास करूंक जेजू सोवे रिगून रावया. पवित्र सभेचे शिकवणेन आमकां सांगता की मिसाची भेट जोर आनी तेंगशी. क्रिस्ती जिवितान तशेंच मिसाचे भेटेन जेजू आपली कूड आनी रोगोत आमकां दिवंक तो आमचे सोवे आनी आमी ताचे सोवे रिगून रावंक आशेता. तर मिसाचे भेटेची खोल वळख घेवन आनी ताका जिवितान पयलो वयलो जागो दिवंक आमकां एक व्हड आव्हान. मिसाक वेतां तेन्ना अर्द्या मिसाक न्हय पूण सुरवेक तान मिसान शेबास्तीन वांटो घेवंक मिसाची भेट कुटुंबीक जिविताचो मास करूंक आनी असो मिसाचो फळ कुटुंबीक जिवितान अणभवूंक देवाचो आदार आनी कृपा आमकां सगल्यांक आनी अदीक करून आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतल्यांक इगोर्जे वाडो हे समुदायाचेर वांगड्यांक मागून घेवया. पृथ्वीच्या बाबा भयणानो, आमी जे भाशेन आयकलां आयज आमच्या संबंद पवित्र संस्कारामध्ये, मिसाचे भेटेमध्ये आनी आमच्या गोराब्यामध्ये कसो संबंद आसा ताचेर आमी नियाळ करपाक आयज आमी विशय घेतला. तर ह्याच संबंदान आमी हांगा एकठांय जाल्यात. आमी मिसाक आयल्यांत फामिली कडच्यान, गोराब्यांतल्यान आयल्यात. आमचो एक संबंद आसा. ह्या संबंदान आमी अदीक अखोण जावंक ह्या मिसांत आमी खतखत्यान मागुया. आनी जायते पावटी हो संबंद आमी अदीक बारकायेन सांबाळूंक ना, देखून आमी बोगसणे मागुया. दूख धरुया, सगळीं बरोबर म्हणया. सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांचान फार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kakut kor, somia kakut kor, kakut kor. Krista kakut kor, Krista kakut kor, kakut kor.
मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती बऱ्या मोलाच्या मनशाक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोरपोत वेदा देवा बापा आमी तुका वाकांटाव आमी तुझी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करताव आमी तुका महिमा दिता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका दिनवासा सोम्या एकल्याचो निपुता जेजू क्रिस्ता सोम्या देवा देवाचे शरीर बापाच्या पुता तूं संसाराचे पाप काताय आमची काकूत कर तूं संसाराचे पाप काताय आमचे मागणे ऐकून घे तूं बापाच्या हुस्व्याक पोसलाय आमची काकूत कर कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोस तूं पवित्र एकलोस तूं सोमी एकलोस तूं पोवोर्तो आमेन Ratuja, सर्वेस्परा देवा तू एकलोच पवित्रान तुझे भायर कोणूच बरो न्हय भाग्यनानाचे विनंतीन तुझे पवित्रतायेन आमकां पवित्र कर तुझ्या बरेपणान आमची काळजां भर आनी शेकी स्वर्गांत तुजे मोहिमेन आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन जाणवायच्या पुस्तका वेलें वाचप सगळ्या वस्तूचो सांबाळ करपी तुजे भायर आनीक दुसरो देव ना तुवें उणीत करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याच सेवाक तुवें हिशोब दिवची गरज ना तुजे नितीच्या मुलाक आसा गोठाय तूं सर्व सोक्तांचेर रायपण चलयता तें तुका सर्व थंय दुलो बोल करता तुज्या सोरपोदवेदारपणां मानून तूं तुजें बोल दाखयताय तुका ओळखून घेना तांची उर्मोटाय तूं तांच्या तोंडार मारताय पूण तुका इतलें बोल आसून तूं दुलबरायेन न्हीद कोत्ताय भरपूर मंदिरायेन तूं आमकां चलयताय तुका खुशी आसल्यार पुरो जाय तें करूंक तुका पदवी आसा अशें करून प्रमाणीक मनीस पेल्या ताय कसो मनशालो जावचो हें तुवें तुज्या पोरचेक शिकयलाय आनी पातक केल्यार पातकाची कोट तूं दिताय म्हूण तुज्या भुरग्यांक तुवें बोरवोसो दिलाय सर्वेस्पराचें उतर हें आमचो जबाब जातलो तूं सायबा दुलोब आनी कोणवालो सगळीं म्हणुया तूं सायबा दुलोब आनी कोणवालो कितलो म्हूण तूं दुलोब सायबा कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा उलो म्हज्या विनोदीचो आयकून तूं घे सर्वेस्परा जाबा तूं सायबा दुलोब आनी कोणवालो तुका नोमान कोचाक सायबा सगळीं राष्ट्रां येतलीं आतां तुज्या नांवाक भोवमान दितलीं कित्याक
तूं तर सर्वेस्परा तुज्यो कोरण्यो ओजापाच्यो तुज्या बोगोर आनीक दिवं ना जबाब तूं सायबा दुलोब आनी कोनवालो सायबा तूं देव काकलुतीचो रोखडोच आमचेर जोलून येना मायमोग विस्वास तुज्या काळजान म्हाका पोले कोर चुरचुरे तुज्या बोलान गोट कोर म्हाका चाकुर्णीच्या पुताक निवार जबाब तूं सायबा दुलोब आनी कोनवालो भाग्यून पावलून रोमकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप बाबा भयणीनो आत्मो आमचे असोक्तायेच्या आदाराक येतात तर फावो ते भाशेन कितें मागचे ते आमी नकलो देखून उतरांनी उच्चारूंक जायना तसले हास्कार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोद करता काळजान तपासून वळखता तो देव आत्मो कितें मागता ते बरो जाणो कित्याक देवाचे कुशे पोरमोणे तो पवित केला पासत विनोदी करता सर्वेस्पराचे उतर देवाचे उद्गाराक उबी रावया Hallelujah, 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 hallelujah. बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीचे दोनिया हांव तुका दिनवासतां कित्याक स्वर्गीचे राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले Hallelujah, 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 hallelujah. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं जुआ पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजून लोकांचे उरपोंजीक म्हळे हांव स्वर्गांत देंवलोलो जीव उंडो खाता तो सासणांक जीव आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मास तेन्ना जिदेवा मोदें वाद विवाद जालो ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे देखून जेजून तांकां म्हळें हांव तुमकां सोच सांगतां तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केल्या बगर आनी ताचें रोगत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसचें ना जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रोगत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जीवन करतलो कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रोगत खरें पिवण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रोगत पियेता तो म्हजे सवें रावता आनी हांव तांचे सवें रावतां जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसां तसोच म्हाका खाता तो म्हजे सवें जिवो आसतलो हो स्वर्गार देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्विल्यांनी मान केलो आनी तरी ती मरून गेली तशें हें न्हय हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो सोम्याचें उतर मोगाल बाबा भयणनो एका फिरगोजेन एका यादनिकान एका गोराब्याक सदांच मिसाक वांटो घेतना बरोबर बसता तें पळयलें बापूय आवय आनी तेगा भुरगीं तांची आनी हें सदांच तीं करतालीं आयताराच्या आयताराक तो पळयतालो हो यादनीक तांकां सदांच वांगडा बसलेलीं मिसाक जायत्या म्हयन्या उपरांत ह्या यादनिकान एका दिसा त्या गोराब्याच्या बापायक विचारलें
हांव सदांच पळयतां तुमकां बरोबर बसतात तुमी मिसाक येवन वांगडा गायनां करतात आनी हे भाशेन ही संवय कशी तुमची हांवें पळयल्या कित्याक लागून कित्याक तुजें मन अशें आनी त्या बापायन असो यादनिकाक जाबाब दिलो फादर वी कम एट द लॉर्ड्स टेबल हियर सोम्याच्या जेवणाच्या मेजार आमी हांगासर येता जे भाशेन हांव घरांत म्हज्या वांगडा म्हज्या बायले आनी भुरग्यां सांगता जेवणाच्या मेजार बसतात हियर वी कम एट द लॉर्ड्स टेबल एट होम वी हॅव आवर डायनींग टेबल आनी जें कितें आमी हांगा समोरमता कितें समोरमता आमी हांगासर तो म्हणूंक लागलो त्या बापायन यादनिकाक सांगलें हांगासर आमकां जेवण मेवता सोम्याच्या मेजार आमकां जेवण मेवता वी गेट नरिश्ड सोम्याच्या मेजार आमी एके भाशेन फामील कशी घडोवन येता आनी सोम्याच्या मेजार आमकां एके केरीत भाशेन मोगाची आनी बोगसण्याची संदेश मेळटा जें कितें आमी आमच्या घराब्यान जेवणाच्या मेजार तेंच करता आमी जेवणाच्या मेजार जेवण घेता वी गेट नरिश्ड आमी जेवणाच्या मेजार तयार जाता कित्याक आमकां मिसाच्या बलिदानाक वचूंक जाय हे भाशेन आमकां शक्ती मेळटा वी गेट स्ट्रेंथन ह्या जेवणा उद्देशी आनी जेवणाच्या मेजार आमी भासाभास करता जे भाशेन हांगासर येवन यादनीक आमकां सांगता आमी आयकतात आमी जबाब दिता ही आमची भासाभास जाता जेवणाच्या मेजारूय आमची भासाभास जाता कसली जें कितें आमी दिसांतल्यान जियेल्यान तें एकामेकाक आमी शेअर करता आनी हे भाशेन आमचो घोराबो हो कोण जावपाक आमची तोजवीत वी आर स्ट्रायवींग एंड स्ट्रगलींग टू मेक दीस फॅमिली ऑफ आस एट बोथ दीस टेबल अ व्हेरी स्ट्रॉंग फॅमिली हांवें त्या बापायक त्या यादनिकान त्या बापायक विचारलें म्हाका तुजें बरें लागलें सांगप हांवें ही घडणी तुजी जिविताचें आनी फामिलीचें दुसऱ्यांक सांगूंक जाता आनी तो यादनीक आयज तुमकांच ही गजाल सांगता जें कितें ह्या घोराब्यांतलें हांवें आयकल्लें तेंच तुमकां कळीत करता म्हणटच म्हाका भाव भयणांनो आयज खेरीत भाशेन ह्या घोराब्याचेर आमी नदर मारता पूण ह्या घोराब्याचेर नदर मारतना आयचो विशय आमकां हेंच बरे भाशेन शिकयता संबंद मिसाच्या भेटेचो आनी फामिलीचो हाचेर 4 मुद्द्यांनी आमी थोडक्यान समजणी घेवया इन जस्ट 4 points वील अंडरस्टँड दीस लिटल बेटर आनी हेंच खऱ्यांनीच म्हाका भाव भयणांनो आयच्या शुभ वर्तमानांत अदीक संबंदान रिगलेलें आसा पयलो मुद्दो म्हाका भाव भयणांनो हे फामिलींत कितें जाता द युकरिस्ट बिल्ड्स अ फॅमिली युनिटी आमच्या पवित्र मिसाच्या भेटेंत आमी एक संबंद एक एकवट घडोवन येता जायत्या फामिलीचो लोक हांगासर एकठांय जाला आमी वेगळ्या फामिलींतली पूण भोजन करपाक हांगासर एक फामील कशी येता वी आर फॉर्मींग अ फॅमिली हियर द फॅमिली युनिटी कॅन बी सीन आनी ताका लागून म्हाका भाव भयणांनो जें कितें आमी हांगा समोरता एक जायत्या फामिलींतले हीच घडणी आमच्या घोराब्यान आसात फामील म्हणटा तो एक मनीस न्हय जायतीं मनशां आनी ही जायतीं मनशां एक फामील घडोवंक जाय जे भाशेन आमी जायत्या फामिलींतलीं हांगासर एकठांय जावन एक फामील कशी देवाक बसता तेच भाशेन आमच्या फामिलीन आमी जायतीं जाणां एक फामील घडोवंक जाय हें खंयसर शिकता आमी आमच्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां हें घडोवन येता तें आमी अणभवूंक जाय आमच्या जिविताचे फामिलीचे जिवितांत म्हणटच म्हाका भाव भयणांनो ही फामिलीची कशे तरेन अदीक मजबूत जातली घडणी आमच्या फामिलीन ही फामील एकठांय जावपाक आनी हे फामिलीन आमी कशी एक कशें जेवपाक एकवटान जेवपाक कशें करतलीं वी हॅव टू प्रिपेर आवर सेल्स फॉर दीस युकरिस्ट बेश्टी उठलीं सुटलीं हांगासर मिसाक येयलीं अशें न्हय आमच्या मनान काल चाकून सुरू जाला न्हू आमी आयज मिसाक वचूंक जाय म्हणून दॅट इज द बिगिनींग ऑफ आवर प्रेपरेशन टू कम फॉर दीस युकरिस्ट सो अनलेस यू प्रिपेर युअर सेल्फ वी विल नॉट बी एबल टू सेलिब्रेट दीस वेरी ब्युटिफुली
preparation for Eucharist is very important. हे कालच्या दिसाक आमी सुरू केलें तेन्ना हांव हुंचे मिसाक वेतलें आनी आमी खंयच्या मिसान वांटो घेतले आनी ह्या मिसान वचून आमी कितें अणभवंक सोदता हेतून आमच्या मनांत आदी फुडें घडोना. वी आर नॉट प्रिपेरींग आवर सेल्स. हांगा येतलीं आनी वेतलीं, कांयच घेनासतना वेतलीं. म्हणटच प्रेपरेशन फॉर द होली युक्रिस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दुसरे स्वातेर मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी हांगासर हो दुसरो मुद्दो आमच्या मनांत घेवया. ह्या मिसाच्या भेटेंत आमी वांटो घेता तेन्ना कितें शिकता? आमी शिकता जेजूच्या जिविताचें अर्पण आमचे खातीर. ही सॅक्रिफायस्ड हिमसेल्फ फॉर अस. हे आमी ह्या आल्ताराचेर समोरमता. सेल्फ गिवींग. द युक्रिस्ट टिचीज अस सेल्फ गिवींग. आनी हेच मोगाच्या भाव भयणांनो आमच्या घोराब्यांत आमी समोरमूंक जाय. गिवींग ऑफ आवर सेल्फ. आयज मोगाच्या भाव भयणांनो आमकां वेळ ना एकामेकाक. वी आर नॉट गिवींग आवर सेल्स. वी आर नॉट इवन गिवींग आवर सेल्स टू आवर सेल्स. कित्याक वी आर गिवींग आवर सेल्स टू ऑल द गॅजेट्स ऑफ द लायफ. आमी आमकांच पोरशी आमचेच भितर सरूंक आमकां वेळ ना. टू गिव युअर सेल्फ टू अदर्स इज अनदर क्वेश्चन. बट टू गिव युअर सेल्फ टू युअर सेल्फ कित्या खातीर? हांव बसून चिंतिना म्हजें जिवीत खंयसर पावलां पळय तें. Forget about giving my time for others. I'm not giving time for myself. And that cannot help us to give ourselves to others. We have to give primarily time to ourselves. आमचे खातीर आमी वेळ दिवंक जाय. To realize where our life is going. आनी तेन्ना मोगाच्या भाव भयणांनो आमी एकामेकाक घराब्यान वेळ दिवंक शिकतले. So it is very important to sacrifice ourselves in our family. जोआन पावलो दुसऱ्या ह्या पाप साहेबान फामिलींक बरोवन एक दाखलो काडलो. फामिलियारिस कन्सोर्शियम म्हणून. फामिलियारिस कन्सोर्शियम हाव द फॅमिली हॅज टू बिकम. आनी त्या दाखल्यान ताणें आमकां शिकयलें. कितें शिकयलें? कशी फामील आसूंक जाय. फामील कितें जावंक जाय? फॅमिली should be a community of life and of love. But how it strengthens? Through sacrifice. जेन्ना आप दिवप आसा, सॅक्रिफायस आसा, तेन्ना घोराबो आनी घोराब्याची समुदाय घडोवन येता. हें ताणें आमकां शिकयलें. तिसरो मुद्दो मोगाच्या भाव भयणींनो आमी हो समजूंक अदीक मिसा मदें आनी आमच्या घोराब्या मदें म्हळ्यार ह्या पवित्र संस्कारा उदेशी आमकां एके तरेची शक्ती मेवता. वी गेट स्ट्रेंथ. आनी आमच्या फामिलींत ही ग्रेस घेवन आमी ही कुरपा घेवन आमी वेता. आनी ही कुरपा कितें करता आमच्या फामिलीक? आमचें सगळें सारकें चलना. आमकां जायते कश्ट आसतात. आमकां जायतीं आव्हानां आसतात. आमकां जायते तरेनी संकश्ट पडटा आमच्या जिविताक. आमी निराशी जावन काबार जावंक शकतात. ना, ह्या मिसाच्या बलिदानान ही शक्ती जी मेवता आमकां, ही कुरपा जी आमकां मेवता ती आमच्या घोराब्याक चड म्हत्वाची. आनी हेच ही कुरपा पवित्र मिसाचे भेटेन मेवता ती आमच्या घोराबे अदीक अखोण जावपाक एक संदी जाता. हेच मोगाच्या भाव भयणांनो पयल्या क्रिस्तांवांनी केलें. कितें केलें तेणी आपल्या जिवितांतल्यान एकवटान जियोवपा खातीर, संबंदान जियोवपा खातीर सगळें वांगडा ती जियेलीं. म्हणटच हे भाशेन ही शक्ती एकामेकाची तांणी अणभवली. They experienced this togetherness of one another in the family and in the communion family. आनी हे तरेन मोगाच्या भाव भयणांनो तांचे घोराबे लोक पळोवन म्हणूंक लागले खरे वाटेची मनशां मरे ती. दे बिलोंग टू द वे. तेन्ना क्रिस्तांवांक नांव क्रिस्तांव म्हणून नासलें. तेन्ना नांव आसलें क्रिस्तांव वाटेची मनशां, द पीपल ऑफ द वे. आनी हे वाटेन चलपाक लोक पळयतालो तांकां ती अणभवांक तांच्या आपणाकूय रूच लागल्या म्हणून तातूंत भितर सरोंक सोदतालीं. सो एक फामील जावन आसा एन इवेंजलायझर. अ फॅमिली इज एन इवेंजलायझर. कित्या खातीर? आपल्या जिविताच्या वागणुकेंतल्यान तांणी ह्या जिविताची रूच गोडसाण दुसऱ्यांक पावोवंक शकता.
आनी चवथो मुद्दो मोगाच्या भाव भयणांनो हो समजोंक आमकां मिसाचे मोदें आनी फॅमिली मोदें द युकरिस्ट इन्स्पायर्स टू सर्व अदर्स. खरें म्हळ्यार ह्या पवित्र मिसाच्या भेटेंत जेजून आमकां फक्त एक शिकयलां, आमी दुसऱ्या खातीर जियोवपाक. आनी मिसाचे भेटेचे आदींच ताणें सुरू केल्लें तेन्ना आपल्या शिसांचे पांय धुले आनी हें उदाहरण तांकां दवरलें दुसऱ्यांची सेवा करपाची. पवित्र संस्कारांतल्यान मिसाचे भेटेंतल्यान आमी दुसऱ्यांची सेवा करपा खातीर आमचे घोराबे घडलेले आसा. So a family, if it is thinking only about itself, it is a selfish family. But a family that thinks about others is a selfless family. Is a family that wants to serve. हे भाशेन मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या पवित्र संस्कारा उदेशी, ह्या मिसाचे भेटे उदेशी आमचे घोराबे आमच्यान अखंड तरेन जिवंक जाता. The family helps us to build this unity. A family helps us to give of ourselves, self-giving, sacrifice करपाक. A family helps us to be strengthened with this Eucharist, and a family helps us to serve one another. हें सगळें करतना मोगाच्या भाव भयणांनो चडान चड आमकां दिश्टी पडटा a mutual enrichment through this Eucharist and of our family. सो पळयता एका दोतोनीच्या क्लासीन एके टिचरीन भुरग्यांक विचारलें which is the most important furniture in your family? Which is the most important furniture in your family? भुरग्यांनी थोड्यान म्हणलें सोफा, कित्याक सोफाचेर बसून आमी सगळे टीव्ही पळयतात. आनीकल्या भुरग्यान म्हणलें बेड, कित्याक थंयसर वचून आय कॅन रिलॅक्स वेरी मच. सडनली एकल्यान म्हटलें इट्स द डायनींग टेबल, जेवणाचें मेज, कित्याक आमी थंयसर सगळे एकठांय आसतात, भासाभास करतात. आनी जे भाशेन मोगाच्या भाव भयणांनो ते पयल्या फॅमिलीन तुमी सांगलेलें ते घोराब्याची खबर, डायनींग टेबल, फ्रॉम दीस टेबल ऑफ द लॉर्ड्स टेबल टू द डायनींग टेबल, ह्या भुरग्याच्या मनांत अशेंच कितें चिंतालें. आनी ताणें म्हणलें डायनींग टेबल. आनी ते टिचरीन सांगलें यू आर रायट, बिकॉज इन द युकरिस्ट ऑल्सो वी हॅव अ डायनींग टेबल, द लॉर्ड्स टेबल. इन आवर फॅमिली हॅव द डायनींग टेबल. आमचे दोन मेजां चुकोवची न्हय. लेट अस मेक टायम टू सीट टुगेदर इन आवर फॅमिलीज. आमच्या घोराब्यांनी आमी एकामेका मदें भासाभास करून उलोवया जेवताना. एक एकलो बशी घेवन आपापल्याच्या रुमान वचून टी व्ही पळोवपाचें हें घोराब्यान आमी हांगासर शिकोनात. हांगासर शिकता कितें आमी वांगडा येवन बरोबर भोजन करता देवाची, हें घेवन आमी घरांत वचुया. आनी हे तरेन ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमचे घोराबे अदीक अखंड देवाक मानवतले जावपाक ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बळ मागुया. उबी रावया. आमचे घोराबे अखंड कोत्तले ह्या देवाचेर आमी पातयेता म्हणून आमचो भावार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर एका तळ्यान म्हणया. स्वतमंता देवाक, सर्वपदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं समावलो, अकवार बरयताय सलमलो, पोसला ताका ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय ताण जिव्यान मेल्ल्यांचे मनसबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेत, भक्तांचो एकठार, पातकाचे मोक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे काळजांतले ओत्रेक आमची मागणी आमच्या आवडे ह्या वेळार आमी बापाक उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी मिसाची भेट समोर उमतना ती अर्था बोरीत आनी भावार्थाची जिवी समोरुमणी करूंक वावुरल्या पुरो म्हूण आनी तेच पयले आपूण जेजू सवे रिगूंक रावूंक पोरचेक उत्तम देख आनी नमुनो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा,
कारणांत मिसळ जालोली आमची क्रिस्ती भयणां समाजांत नवसोन्नी हाडून मनान आपलो वावर फुड्यां वतना जेजून दिलोले तत्वां गोठ मनान दवरून स्वतान प्रमाणीकपणान आनी नितीन आपली पावलां मारूंक तांकां फावो ती करपा आनी जाणवाय देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोयेन आयकून घे. मिसाचे बेटेन कायदो पालच्या मनान वांटो घेवंक न्हय पूण ती कोरीपोणी आमच्या कुटुंबीक आनी क्रिस्ती जिविताची जोर आनी तेंगशी म्हूण वळखून घेवंक तातूंत शिताबेन वांटो घेवंक ताचो फोळ जिवितान दिश्टी पडूंक आमकां करपा देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोयेन आयकून घे. आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या इगोर्जे वाडो हे समुदायाच्या वांगड्यांनी मिसाचे बेटीची खरी सोंजवणी घेवन ताचो फोळ आपल्या जिवितांत भितर काडून नवे दिशेन आपली पावलां मारूंक केरीत करपा तांकां मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोयेन आयकून घे. प्रितीवन बापा दोयेन आमची मागणी आयकून घे. काल सांसान आमी तुजे मुखार मांडलें आमकां गरजेचें आनी फायद्याचें तें अदीक तूं बरो जाणय तीच आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. देवा उतर आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला. जबाब सावनी जिविताचो मोगान केले मेटोवणेचो बापा तुजे उतर मानता. मोगान तुका जिवीत वोगता बापा तुजे उतर मानता. मोगान तुका जिवीत वोगता. बापाक समोर पिले जिवीत ताच्या उतरार बांदून हाडून हेच पेटोवणे जेजू वरवीं आत्म्याचे बोल आमचेर देंवता. म्हज्या भावा भयणीनो हे मोच्यानी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा भाग्योत आनाचे तुजे मोहिमेक आमी भेटयता ती बलिदानां तुजे काकोतीन तुका मानता तसलीं जावं आनी आमचे चडवणेक उपकारो क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दयवता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सोर काळ्यान सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें ताचेच वरवीं तुजेशी शिमेर नासलेल्या उदारपणान ताका ताचें मूळ सैम परतून दिलें. देखून सगळीं रोचना आनंदान करता तुजी सेवा
रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेळ्ळोली तुजी पोरजां स्वर्गान एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांतां भक्तांची सभा ते खातीर सगळ्या देवदूतां सांगाती आमी सदांकाळ संतोशान तुजी स्तुती गायता Powie, 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 Dolbaraco sorve sportiu, Surgani sonsar bolia, Tucia vuj boban, Hosanna, Sorgi, Hosanna, Sorgi, Sorves poraci navi, Jeta to subagi. Hosanna, Sorgi, Hosanna, Sorgi. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यांनी सासणी कोरोराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bawartaco संसाराच्या चोरमोडारा तुझ्या कुसानी पोनो जीवनपणा वरवी तुवें आमची सोडवण केली आमची काकूट कर देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासा आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंकान तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खायन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लियो आमच्या भाग्यन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा सिम्यावताच्या आदार्या आनी सगळ्या ह्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरमाशान ओतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाचोय उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तान तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्योन आंकवार मरे देवाची माई सांगाती भाग्योन जुजे तिचो पोती भाग्योन धर्मदतान सोडकांनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणून आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोद वेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंडारान शिकयल्लें प्रार्थन मनान घेवन आमी सगळीं बरोबर एका तळ्यान म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तायणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराचे जो क्रिस्ताचे येण्याक बोरवाशान अंतरेकतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुब्याचे जो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ह्या देण्या वरवीं दादोशी जाल्ली आमी खालतीपणी तुज्या लागीं मागता. भाग्यनानाच्या ह्या नोवेनाच्या दिसा तुका फावो आसलेले सेवेचे समारंभा वरवीं तुजे सोडवणेची कृपा आमकां अदीक अदीक मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घाल. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सगळीं दिमी घालुया. सांतानांक मागणे म्हजे उपरांत तुमी म्हणचे ए ओनोदवंत सांतान माय तुका उलो मारतोल्यांच्या विनवण्यांक पावतले आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचो मोग करतले जेजू क्रिस्ताचे आजी म्हज्या विघ्नांच्या बाराखाल हांव चेपलां. खालतीकायेन तुका शरणा येता आनी ह्या म्हज्या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण तुजे लागीं मागतां. केदी ओडचून म्हजेर उपरासल्या ती पळे माये. तर तुज्या आसऱ्या खाल म्हाका
बाळगून दवर तुजो गराबो क्रिस्ती गराब्यांक देख आनी नमुनो तुज्या गराब्यान वसताले ते सर्व शेगूण आमच्याय गराब्यांनी वसूशे कोर गो बायले मोदे तिरमोग आनी विस्वाशीपण ओडचोडण्या आडकोळींनी सोंसणीकाय भुरग्यांक देखरीत वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भोक्तीपणांची आपुरबाय तशेंच ह्या संवसारांत देवाक मानता आनी सोर शेगुणांनी सुकेस्त करता तसलो गराबो आमकां फावो कर गे माये म्हज्यो गरजो आनी मागणी तुजे दुवे बागयोन आंकवार मारी फुडें घाल आनी तुज्या नातवा जेजू क्रिस्ताच्या शिवासना मुखार त्यो दवर म्हूण मागता ओगेपणान तुमच्यो गरजो तुमी सांतानाचे विनवणेंतल्यान ह्या वेळार देवाक उबारच्यो हे उपकार म्हाका मेळोसोर म्हजे खातीर देवा लागीं थांबोन आसतना विनंती कर माये पूण सोकटा परस स्वर्गार पावूंक म्हाका भाग मेळून घे तुज्या आनी भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या आनी सोमेस्त सांता भक्तांच्या सांगाता बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक सासनांच्या सासनांक वाकाणच्या आमेन ए बोरवे सांताना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर ए बोरवे सांताना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर ए बोरवे सांताना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बुगूस आनी आमकां टाळणीत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मारी कुरपेन बोलली सर्वेस पोत तुजेताय आसा उस्त्र्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव जो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माय आमा पाप्यां खातीर नत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन Satan tuci sufocine Jerusalem natu tuso sumi moso rasa moso dano torum mai tori tuso sumi moso rasa moso dano torum mai tori tuso Nola pori ana molinge
सोदो